शापोरा दाबोळवाडा मुख्य रस्त्या कुशीक उडयल्ल्या कोयराच्या वासान वाठार दूषित जाला। मेळत थंयचो कोयर हाडून ह्या वाठारात दवरतात। ह्या कोयराच्या वासान तळाव्यांचे हाल जाल्यात। कांय दिसां फाटीं कोयराक लागून रस्तोय ब्लॉक जाल्लो। नाकार हात धरून रस्तो गाठचो पडटालो। नितळ कर म्हण सांगून तळावे थकल्यात। आता तरी पंचायतीन हाचेर लक्ष दिवन हो कोयर दुसरे कडेन खंय तरी व्हरून उडोवचो अशी मागणी तळाव्यांनी केल्या। आता तरी 2 दीस फाटल्यात आनी ते न्यूजार येयलेल्या क्लीन आहा। ह्यान फुडें परत 2 दीस क्लीन जावन परत तो दुसरो जातलो। मातशें उंच बीन कोण उडयता ते हांगासर उडोवंक लावपाचें ना तेंचे चड पावाय वाज येता। ते आमी खेळटाले बसताले बोरोन मातशें रेस्ट करताले जावं वडाची बरी सावळी आसली कितें आसली। आतां तो हांगा हो नाकार हात धरून लोकांक वयचें पडटा। आमकां वचून क्रॉस जातले जाल्यार वेस्टिंग आतां उडयलो आनी ती बांय आमची खराब जाली। आमकां नाका बांय तेंच्यांनी खराब केली। इतले वर्साची आमची जाणटेची बांय आसली ती आमकां उदक आमी येताले। उदक आमी जे उदक यूज करताले ते आमकां जें उदक पिड्ड्यार पडलें तेंचे। आतां बांय पिड्ड्यार जाल्ली बांय सगळी पिड्ड्यार जाली। बांय उदक यूज करून हे पडलेले भितर वेस पडलेले सगळे हरशीक सगळे भितर बांयचे कितें कावळे चोचीन घेता थंय बसतात ते मागीर बांयन पडटा ड्रॉप जाता। आतां वापर जायना त्या बांयचो ना म्हणजे कोण हाडीत ना वास येता उदकाक म्हणून। अच्छा ते उदकान कितें हेजे आमचे कोंबडेचे पाकां आनी कितें पडटा पळय न्हू ते सगळो वास मारता उदकाक सगळो। सांगा ते आडसळाचे हाडून उडयता पळय ते हांगासर हाडून उडयता तेंच्यांनी सारकी घाणी पडल्या। आतां क्लियर केला मात तो उशीचो आसा तो मातशें ते उडयता पळय वेस्टेज तेजो चड वास येवपाक लागला आतां। आनी हे गार्बेज पळय क्लीन करून तेंच्यांनी परतून आनीक चड घाणी येवपाक लागला। सो तेंच्यांनी क्लियर करचें म्हणून सांगता। कितें ना आमी वचूंक ना पूण आमी वयपाची आसली म्हणल्यार कांय कारणां खातीर आमी पावोंक ना म्हणल्यार आमी आतां सरपंचा कडेन वयपा आसा लेटर घेवन आनी इवन आमच्या आमदारा कडेन वयपाची आसली लेटर घेवन। सो सगळीं जाणां आमी मेळून वयपाक आसा। सध्या आता क्लियर केल्लो सध्या क्लियर केल्लो आसा जागो तुमी पळोवंक शकता। पूण ही जी माती आसा हांगसर ती मातशी समज लेवलिंग बीन करीत मातशें क्लियर करीत जाल्यार बरें जातलें। ते दिसा पळय ते क्लिनींग करपाक येयलेले पळय न्हू तेन्ना ते क्लिनींग करताले परत आहा पळय न्हू परत आहा तशें परत जाल्लेले आसा हे हां। आनी हे पळय आहा पळय न्हू पळय वयर सुद्दां आमचे कडेन वयर सुद्दां कचरो आसलो वयल्यान म्हणटा सगलो आनी हे पळय सगळी गार्बेज वास मारता पळय न्हू आमी मागणी करता की म्हणजे सरपंचाक सांगून की हे मातशें क्लीन करपाचें म्हणून। आमी आसा शापोरा दाबोळवाडो हांगासर। काही दिवसां पयलीं आमी हांगासर येयल्ले तेन्ना आमकां एक अशें दृश्य दिसलें म्हणजेच की जे आडसाळाचो जो गार्बेज आशिल्लो तो सगळो हांगासर रस्तोभर पडलेलो आनी त्याच कारणाक लागून हो जो मेन रोड आसा तो ब्लॉक जाल्लो। हांगासरले जे रावपी रेजिडंट्स लोक आसा तेंची कागाळ आशिल्ली तेंची निश्चित आशिल्लो जो हांगासर एक गार्बेज पॉयंट आसा तो खंय तरी हांगासरलो काडचो। जेन्ना गोमंतक टीव्हीच्या वतीन स्प्रेड जाली तेन्ना दुसऱ्याच दिसा खंय तरी पंचायतीच्या तर्फे हांगासर हो जो गार्बेज आसा तो क्लियर केलो। रोड जो आसा तो वचपा खातीर क्लियर जालो। आयज आमी परत एकदां येयल्ले आसा पळोवपा खातीर की लोकांची जी मागणी आसा ती पुरेपूर हांगासर जाल्ली आसा काय ना। तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता की काही जो कचरो आसा तो आजुनूय फाटल्यान दिसता। आडसाळाचो जो कचरो आसा तो काडण्यात गेलो पण खंय तरी हांगासर जी माती आसा ती खंय तरी भर पडलेली आसा। दुसऱ्या रस्त्याच्या दुसऱ्या वाटेक उसाचो जो गार्बेज आसा वेस्ट आसा तो खंय तरी चड प्रमाणात दिसण्यात येता। लोकांची मागणी आसा की हांगासर हे जे डंपिंग आसा ते परत करचें न्ही। लोकांच्या मागणेनुसार हांगासरलो जो गार्बेज पॉयंट आसा तो बेगींतल्या बेगीन हांगासरलो काडचो। गार्बेज एक नियंत्रणा प्रमाणे पळोवपाक गेल्यार की पंचायती तर्फे गार्बेज पॉयंट जो आसा तो खंय तरी रेजिडेन्शियल एरियेच्या 100 मिटरा पयस आसपाक जाय। पण आमी पळयता की हांगासर 10 पावलां फुडें कमीत कमी 30 घरां दिसण्यात येता। लोकांची अशी कळकळीची विनंती आसा पंचायतीक तशेंच ह्या वाड्याच्या आमदाराक की हांगासरलो जो गार्बेज पॉयंट आसा तो बेगींतल्या बेगीन काडचो। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।